मोगाच्या भाऊ भयणींनो नमस्कार. जाती गणात जाती आसा आनी हाका लागून जायतो गोंदळ जाला, समस्ये आमच्या मुखार आसात. हो गोंदळ म्हाका आनी तुका मात्र न्हय, इवन सरकारी अधिकाऱ्यांक जावं पुरो, राजकारणीक जावं पुरो, ही समिक्षा करून घेवच्या टिचरांक जावं पुरो, हाच्या विशयांत सारकी 100% माहित वा समजणी बिलकुल ना. अशें आसतना जायती सवाल आमच्या मुखार आसात आनी खंडीत जावन हाका थोड्यांनी एक जापी दिवंक सुरू केल्यात आनी त्यो सारक्यो जापी न्हय म्हणून समजता तांतूय दुबाव आमकां आसात. देखून हांवें हांचे कडेन इल्ले विचारन थोडे संगती तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. पयल्यान पयलें तें आतां एक विशय येयला, क्रिस्तांव म्हूण सांगाचे म्हणून. पयलो विशय धर्म खंयचो म्हण विचारतना तांतूं एक ऑप्शन आसा, धर्म खंयचो म्हळ्यार क्रिस्तांव. जात खंयची, उपजात खंयची, हाका आमी परतून जाप दिवन सांगची गरज ना. आमी रोमन कॅथलीक म्हणून आमी इतलें सांगचें की क्रिस्तांव. ही एक प्रॉब्लेम जाता, कित्याक म्हळ्यार तुमी क्रिस्तांव की म्हळ्यार वय म्हणटा, पूण रोमन कॅथलीक ही म्हणल्यार कोणले आमी आमच्या तोंडांतल्यान खंडी जावन येता रोमन कॅथलीक म्हणून सांगची गरज ना. क्रिस्तांव सांगल्यार पावता. कित्याक? कारण कितें? मिसालाती आसा क्रिस्तांवांक. आतां क्रिस्तांव मिसालाती म्हळ्यार कितें म्हणून जायत्यांक गोत्तो ना, कित्याक आमी तसले फायदे जोडूंक वचूंक ना. पूण मिसालाती जायते संगतींनी कृशी लोन जावन पुरो आनी खंयची जायते संगतींनी आसा. त्या देखून आतां आमी क्रिस्तांव न्हय रोमन कॅथलीक पडले कितें जाता म्हळ्यार एक्चुअली कर्नाटकांत रोमन कॅथलीक मेजॉरिटी आसा आनी आमच्या की उण्या संख्यार आसात दुसऱ्या पंगडाचे, दुसऱ्या पविसभेचे, तांचो ल्हान वांटो आसा आनी आमचो व्हडलो वांटो आसा. तशें म्हणटा आसतना कितें जाता, क्रिस्तांवांक म्हण आसली एक मिसालाती कितें आसा ती सगळ्यांक क्रिस्तांव म्हणटाना सगळ्यांक वांटून येता. पूण आतां आमी तें वर्गीकरण केल्ल्यानच आमी मेजॉरिटी जाता म्हणले लेकार आमकां मिसालाती मेळची डावट. त्या देखून क्रिस्तांव म्हणल्यार सगळ्यांक आमी सगळी उण्या संख्यात, आमचे भितर आमी रोमन कॅथलीक चडी संख्येत आसून पुरो, पूण सगळ्या भारताक, सगळ्या कर्नाटका सेनाता घालता आसतना आमचो संख्यो उणो. त्या देखून आमी उण्या संख्येत. देखून आमी क्रिस्तांव म्हूण घालीचे, ते सोडून रोमन कॅथलीक आनी खंयचे सांगची गरज ना. आतां आमी कित्याक क्रिस्तांव म्हूण बरयचे म्हणच्याक हांवें तुमकां सांगचें की सिद्धरामयान कितें सांगलां म्हणून तुमी पळया. तो कुरुबा जातीचो, कुरुबा जातींत साबार जाती उपजाती आसात. तो कितें म्हणटा पळया. ಈ ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಡ್ ಕುರುಬ, ಜೇನ್ ಕುರುಬ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ, ಆಲ್ಮತ, ಗೊಂಡ ಕುರುಬ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಬರೀ ಕುರುಬ ಅಂತ ಬರೀರಿ. तर तुमकां आतां अर्थ जाल्या म्हूण चिंता हांव. ನೀವು ಜಾತಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕುರುಬ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? क्रिस्तांव म्हणटा आसतना क्रिश्चन आनी जाती वर्ग म्हणून आनी एक थर्ड वन येता, जाती वर्ग म्हळ्यार SC ST न्ही, OBC थर्ड B म्हणून आमी सांगचें पडटा. घरा येता आसतना खंयचे आमी डॉक्युमेंट्स दिवचे म्हणून म्हज्या लेकार आनी हांवें विचार केल्ल्या प्रकार रेशन कार्ड आसल्यार तुमचें अर्द्याक अर्दें प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. कित्याक म्हळ्यार आधार कार्डा प्रास चड रेशन कार्डान आमची अधिकृत फोटो आसात, मनीस आसा म्हणून क्लियर तांचो आसा. त्या देखून कोण पुरो घरा आसात तांची फोटो तांचो आसल्यान तांकां एकच OTP मेळटा आधार कार्डा. तांचे कोणाचे एकल्याचे आधार कार्ड ताका OTP येता, तें प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. पूण तुमी एक 5 जाण घरा आसात आनी एकलो बेंगलोर आसा, एकलो चेन्नई आसा आनी एकलो आनी खंय आसा म्हणून सांगून तुमी आधार कार्ड दिवंक गेला जाल्यार प्रॉब्लेम काय जाता म्हळ्यार हर एकल्याच्या आधार कार्डाक एक OTP येता. आतां एकलो कामाक गेला जाल्यार ताणें तुमकां फाटीं OTP दिवन बसूंक जायना, कोण आनी खंय गेला जाल्यार OTP दिवन बसूंक जायना. देखून फर्स्ट डॉक्युमेंट केदाळी प्रेफरन्स आधार कार्ड न्हय रेशन कार्ड, हें क्लियर जालें. आतां कोणी म्हणूंक पुरो आतां म्हजें धूव काजार जावन आनी कडेन पोर काजार जालें आनी तें थंय गेला. आतां ताचें रेशन कार्डार थंय नांव ना, हांगा नांव आसा, तें कितें करचें घालून करचें. परतून त्या विशयान टेन्शन करची गरज ना. हांवें विचार केल्ल्या प्रकार रेशन कार्डाक नांव सेरसूंक तांतूं एक अवकाश आसा, तें तुमी विचार पळया. हांवें आयकलें प्रमाणे तें एक ऑप्शन आसा म्हण आयकलें हांवें. त्या देखून तें तसलें तुमकां गरज आसलें विचारून पळया आनी खंयसर ऍड करूंक जातलें ऍड करूंक पळया. ताचे उपरांत आनी एक विशय कितें म्हळ्यार 60 सवालां आसात, 60 सवाल आसात. ताणी येवच्या पयल्याच तुमकां आतां खंडी जावन तुमच्या वॉट्सॅपाक हर एकल्या कितें सवाल आयल्या जावं पुरो तुमच्या वाड्यातावन आनी कोणातावन काय खंडी जावन तुमच्या वॉट्सॅपाक पळयला. ती काण घेवन तुमी तांकां तुमच्या दुसऱ्या पेपरार हर एक जापी बरोवन दवरा. जापी बऱ्या पयलेंच निर्धार, मागीर तें कन्फ्युजन तुमचें नाका.
तशें जावन जापी बरोवन दवरलें जाल्यार कडेन जावन तुमकां उपकारा पडटा कांय कन्फ्युजन आसना घरा कितेंय तुमकां डावट आसा जाल्यार एकामेका उलोवन तें सुमार घेयात आनी निमाणें कोणी जर येवन तुमकां तें फिलअप करतना तुमी खंयची जाप दितना हांव ओके ओके तें करता हांव करता म्हळ्यार बिलकूल आयकनाकात तुमी करेक्ट जाप ही दिया आनी निमाणें तें सगळें वाचून सांगूंक तुमी विचारा तें तांचें काम तांणी करचेंच पडटा देखून तांकां कितें जापी बरयल्यात तें तुमी पळोवंक वा आयका कितें बरयलां म्हणून तुमकां क्लियर आसाचें ताचे उपरांत हांवें आयकल्या प्रमाणे तांणी एक PDF तुमकां वॉट्सॅपाक धाडूंक आसा कित्याक म्हळ्यार क्रॉस व्हेरिफिकेशन करूंक ताचे उपरांत एक फावटी तेणी लॉक केलें जाल्यार मागीर कांय करूंक जायना देखून हे विशयी मतीन दवरा आनी कडेन जावन हाचे विशयान कांय कन्फ्युजन गरज ना उदयता